आज ही मद्वे शाखा 3 महिने जाल्ले कशी दिवस गेलो म्हाकाय कळली ताका व्हिडिओ कॉल पळयत असे मग पळयची रडत दिलो आता तापासून थोडं थोडं कळचा लागला ते दिवस मग गेले आम्ही आता बायकर वरती Miguel Pauna the biker versus Hayya. Oh my god, I'm so happy. तिकडे कितीला केक काढला हॅपी बर्थडे गोंडी 3 माणसाच्या कशी केला गाईस Happy birthday to Miguel. आमच्या मागे 3 months झाला. What's up guys, welcome to my new vlog. आणि आज असं संडे मॉर्निंग आणि आजी आमगेल मद्वेश आलाय 3rd month बर्थडे असं मिगे भाऊ 3 monthsचा झाला. गुड मॉर्निंग, हॅपी बर्थडे मद्वेश, हॅपी बर्थडे गोंडू, हॅपी बर्थडे चंदू. हो हाय म्हणजे हाय. What's up guys, welcome to a new vlog आणि पुरे जण की गुड मॉर्निंग नाही सॉरी गाईस 12:13 झालं मला गुड आफ्टरनून आता जस्ट उठयला संडे मॉर्निंग काल रात्री मीटिंग आसला हांव घरकडे येताना तुमकां तसो केल्लें 7 ताजे मागीर हांव न्हिदलो ताजे मावशी येयली तिगे काम गेलें मागीर अर्द न्हीद जालें मागीर आतां उठयलें अम्मा सकाळीची उठून ती गेल्या तांणी बीन जालें पयलीं अम्मा तो म्हाका ब्रेकफास्ट करून दिता आसा तर दनपारचे 12:15 हांव आतां ब्रेकफास्ट करता आजी कसोन वत आयलो पळय आजी हांगा काल रात्री हांगा वता ना कसोन पावस जोर पावस आनी अम्मा हांगा आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा हे च्या करता आसा अप्पो आजी फुल अप्पो काल अम्मान अप्पा पीठ वाटिल्लें तर आता अप्पो करता समाजी वाटून लायकून अप्पा पीठ पुरा रेडी केला चटणीक वाट्टीत असं आणि हांगा अम्माय उठयले आता तवण उठयले मिगेल तांणी बीन नेला तर ती मेगल खातीर कोण दिता असं म्हाका दिसता मेगल लंचे की यांची की गोता पळया मागीर पळया कसं कशी करनो चलो ठीक आहे चलो आज पनीर हॉट गार्लिक हाडया. ओ वही वे होय आज पनीर चल हॉट ठीक गार्लिक. आहे आता गोत ना त्या हॉटेल ओपन असते की ना ते गोत ना पळो घालता ते चल ठीक आहे चला पनीर हॉट गार्लिक आज पनीर हॉट गार्लिक ऑर्डर करूया आणि एक होड दिवस आजी कसं करता आज ही मद्वे शाखा 3 महिने जाल्ले क्या बात आहे आता 3 महिना जालो कशी दिवस गेलो म्हाकाय कळली 3 महिने जाल ताका आजी वा कशी न्हय कशी एक महिना जाता आसा बापरे आता अशी करून न्हय 1 वर्ष कशी जाता करून आता टायमय कळना न्हय कसं करतास म्हाकाय गोत ना हांव काल ताकून ताका वच्चे न्ही पळोवच्याक बाप ताका व्हिडिओ कॉल पळयत असे म्हाका पळोवची रडत दिलो आता ताकूच ना थोडं कळचा लागला पयर तशी जाला वतानाच ना म्हाका पळोवन अशी हसतास आनी उडता मागीर कालच ना म्हाका व्हिडिओ कॉलान पळयले आनी ताजे करतास ताका काला मेळच्याक वचून ताका बाप पळय आता थोड्या वेळा मागीर वतलो आता मग दिसता का मसाजांनी पुरा मालिशेक जातच दिसतालो आयकता न्हिदलो आसतलो ठीक आहे थोडा आता फोन करतो मागीर म्हाका चिके व्हिडिओ आनी पुरो अपलोड करचे आसा तुमकां गोता सकाळी 7 घंटा आयलो ताजी मागीर हांव व्हिडिओ अपलोड केले 8 घंट्याक आमगे यूट्यूब चॅनल येता न्हय ठीक आसा टायमार व्हिडिओ येवपाची अशी मेगेल रुटीन चालू आसता मजा येता बट ब्लॉग करच्या खातीर आतां कर न्ही जाल्यार असं म्हाका कसं की सॅटिस्फिकेशन जायना हुनो अप्पो रेडी अम्मान आता जस्ट खाण दिल म्हाका आनी चावे आसा चलो फटाफट आता ब्रेकफास्ट करता सो फायनली आतां थोडे वेळ जाल्ले आणि बाबून एकदम जस्ट उठता आयलो आणि मम्मी ताका आतां घेवन बसली एज युजल आमगेलें दनपारचें रुटीन ती घेवन बसता तो उठताच मागीर हांव जेवता मागीर हांव धरता मागीर ती जेवता अशीच आमगेलें पुरी चलता आसता आणि आजी संडे सो आजी घरकड आमगेल कसं केला म्हण दाखयता आजी हांगा फोडी केला सुरणाची आणि कशें की असतं आय थिंक सुरणाची फोड आसा आणि हे भेंडा उपकारी भरलेली मिरची स्टफ्ड मिरची करतात ना स्टफ्ड मिरचीचे हे केला व्हड मिरची आसा त्या ग्रीन ताका फिलिंग घालून लायक मसाला घालून टेस्टी लागता ते खावच्याक सो स्टफ्ड मिरची डाळी शीत आणि चपाती सो आज ही संडे स्पेशल यमी लंच आम्ही संडे नॉनव्हेज खायना ती सो वेजाची आपण ती जेवून घेता पाप मम्मी के जेव का ऑलमोस्ट 2:30 जाला हुनो पनीर हॉट गार्लिक आयला आता अम्मांग आता चपाती किती रेडी करतास आणि हुनो खावी आता अम्माला फेवरेट आहे तर कसं की असं प्रॉब्लेम झालं फेसबुकान तो ओपनच आहे ना वेबसाईट तर
आईची ब्लॉग थोडे वेळ येताल काही सॉरी मला एक काम करत ना तुम्ही प्लीज मेगेल यूट्यूब चॅनलला काही सबस्क्राईब करा ती त्या बेस्ट मला तंतु सकाळ 8 घंटा का ब्लॉग अपलोड करता तुम्ही आराम से फुल स्क्रीनात पळया ती અહીંયા सबस्क्राईब बटन असतं ते लंच करूया तर मग पळा पनीर हॉट गार्लिक एक नंबर आणि चपात कोणत्याला अम्मा आणि आज अम्मा घरकडं होतं काही मग एक वार अंग असेल ना त्याची किती आता घरकडं होतं काही मागे रोपास येतली ठीक आहे चलो पनीर हॉट गार्लिक खाऊया यमी यमी हुनचे आता ऊन जाला की थंड जाला होत ना मग ऊन असं चल सुपर गाईस एक नंबर लागते है सुपर आमगे फेवरेट ते फेवरेट ताजी एक टेस्ट विंगड असं चलो फटाफट जेवता मागीर पावस येवचे पळोवन अम्माका वचून सोडता हांगा आतां आमी रेडी जाल्या अम्माक आतां सोण येता आनी अम्मा सांगता असेल की ह्या पटी असं वायणा पुजा आनी गणपती एक दिवस येयले की आतां म्हाका गोत ना गाईस पळोवका ज्यान म्हणटा तशी पळयन कॅलेंडर पळोवका प्लीज आमकां सांगा कमेंट करून की असं वायणा पुजा ह्या पटी केन्ना म्हळ्यार त्या दिवस की हेर दुजू दोन्ही आम्ही थोडं कन्फ्युजन झालं प्लीज कमेंट करून सांगा आमकां चलो त्या अम्माक आतां सोण येता फटाफट अम्माक सोडला आता घरकडे आणि हा बायसरला आता सीधा शुभदा घरकडे होतंच आता गाईस हांव खंय येयला गो तसं A1 समोसा हांगा A1 समोसा जातात हे पुरो मॅन्युफॅक्चरर हांगा समोसाचे हांगा वेरायटीज ऑफ समोसा मेळटा ह्यांची समोसा आसता हांगा गुरुकृपान तूं सप्लाय जाता आनी ते छोले पुरो घालून म्हळ्यार समोसा छोले दिता ती आज इतले दिवस मागीर आमी आतां बायकर वता ती इतले दिवस नाही एक वर्सा मागीर होय हांव मेगेल भावना तो बायकार बसता अय्यो आय एम हॅपी फर्स्ट टाइम आफ्टर 1 year न्हू जेन्ना दोगून प्रेग्नेंट रावली तेन्ना दोगून बायकारूय बसली आता मी वतस ते स्वामी समर्थ मठाक इक वच्चे आसले पांय पडच्याक ताजी कितें म्हाका तर डेटार वच्चेशी डेटार वच्चे आसा बाप ते बाप सुमडीन फर्स्ट डेट आफ्टर डिलिव्हरी होय फर्स्ट डेट आफ्टर डिलिव्हरी चलो वचा चलो आज ही फुल गम्मतची अरे वा आज ही नवे ड्रेस है हांव म्हणला तुका आतां पोरणे कसले जायना पुरो नवेची आशिल पुरो नवे like us चलो वच्ची वे ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी फायनली हे बायकारी हांव बसली म्हाकशी इतले दीस दुखून ह्या बायकान म्हाका मिस केलेलो आनी हांव बायकाक चलयताल्यार कर न्ही खाली बायकाक हांव म्हाकशी कोण बसतना तांकां मिस केलो आं बाई वे आनी क्लायमेटूय इतली लायक आसना मज्जा येता वाव फायनली आमगे गोंडून न्हिदलो तर म्हाका थोडे ब्रेक मेळ्ळे मम्मी म्हणली फटाफट वचून यो बाबू न्हिदला तर आमी सुमडीन सटकलीत नवा तांणी लागतले कसं उरले ती ही सुमडीन सटकलीत बिटकलीत कसं उरले करता हांव अशी उलोवचें की ह्या टायमार पोवच्याक म्हळ्यार म्हगेली फेवरेट टायम इवनिंग टायम वॉक करूंक पोवच्याक एकदम मजा येता ह्या टायमार उन्हार जाल्यार म्हाका मजा येना आनी वेदर इतलें थंड जालां ना थंड असं प्लेझंट असं प्लेझंट मागीर चिरचिर पावस येता असं आणि मजा येता एकदम सो बेसिकली म्हाका इथं येवचें आशिल्लें आज मटन म्हळ्यार आज म्हगेल बाबूक 3 म्हयने जाला 3 months old आणि पाप ताका हाडूंक म्हाका जी काही रिस्की लागता आशिल्ली ताजी पावसूय असो सो ताका नाका म्हळ्यार आमी वचून येवया आणि ताका येवन प्रसाद दिवया बस फायनली आमी हांगा आतां पावल्या हे मठ आसा स्वामी समर्थाचे चलो आतां गर्दी ना फटाफट वचा भितरी आनी केले बट दनपार बंद होता हांगा 1 o'clock ते आसा होय सकाळ 7:30 ते 1 तेच आनी 4 ताकून 8:30 ते चलो आतां वचा भितरी बूक करनी पुरो दवरलो पुरी स्टोरी पुरा स्वामी समर्थ दत्त भगवान चलो वचा भितर वचा कसं ते झाड असं ओके अच्छा खंयचे औदुंबराचे झाड तेका सांग अक्षत कशें ना अश्वतारूक औदुंबरा कसं हें झाडच गायज हें प्लीज कमेंट करून सांगा पळय पान हांगा आसा कमेंट करून सांगा आमकां गोत ना खंयची झाड आसा औदुंबरा झाड अच्छा ठीक आसा चलो हांगा हांगा मोठा पळय बाय स्वामी आहे. समर्थाला फोटोज पळय तर गाईस जस्टच आमकां दर्शन जालें इतली पीसफूल असना हे मोठं इतली पीसफूल फील जाता चल वचा पावस येवचे पुढे वचा घर कडेन हांगा ड्रॉप केला आमगे डेट सरली कसं ना आतां वचून आयला आतां वचून बाबा पळय हांव मागीर काम करता घर कडेन वचून वय असो एक अर्ध घंटे ब्रेक मेळ्ळो खाली ठीक आहे चल चलो बाय तर जस्ट आता घर कडेन आयलो आनी ब्लॉग एडिट करतास तर आतां म्हाका भूक लागली अम्मान आसता आप्या पीठ दवरलो तर फटाफट आप कड्या चटणी असं बट आतां दूध घेवचें आमकां हलवो दूद ना तर
म्हळ्यार आंगड बंद आसा खंय चमकला वतना ठीक आसा नो प्रॉब्लम मागीर पळया थोड्या वेळा म्हाका कशी शोभताल घर कडेन वचचें आसा ती गेला आनी म्हाका एक भायर वता आसा ती ताजी खातीर एकली आसा तर म्हाका तें आपयला तिणें वचा मागीर थोड्या वेळा मागीर ती फोन करतली तातूंत ते हांव आप्पा आनी चटणी खाता उनो आप रेडी तर आतां हांव रेडी जालां हांव वता शुभ जाता तिका जस्ट फोन आयला ती गेला आनी हांव चमकेला ती एकली आसा आनी आजी 3 महिने जाले तर सेलिब्रेशन करची वच्चे न्हू तिने प्लॅन केला बाबा तर रेडी करीत असती गाईस हांव एक पेस्ट्री घेतला शुभदान सांगलें की एक मात्र हाडी डॅडी आयला हसला कशें गंदी कितली स्वीट असतो तुगे खातीर हांव केक हाडला हॅपी बर्थडे गोंदी हांगाच न्हय कसं की गिफ्ट आयला ते आतां ओपन करून पळया बाबूला गिफ्ट ओके ओपन करता अनबॉक्स करून पळया वय वय तुगे खातीरच बाबू रे वय रे वय तुगे खातीरच हाडला पळया टॉयस पळया हें पळया जिराफ हें तागेले खातीर ड्रेस आहा हें पळया टॉयस पळया ओ बाबू पळया तुगेले खातीर टॉयस ओ हो वा कितले जिराफ पळया वय तुगे फेवरेट एनिमल जिराफ है स्टेरिलाइज करून मागीर यूज करचे ओके किती छंद कोण डेकोरेशन करून 3 monthsचे अशी केला गाईस आणि खाऊया पेपर बॅक करचे हॅपी बर्थडे टू मधवेश आमगे मधवेश 3 monthsचे झाला निद्दलाल उठयला तर मी डिनर करतो जल तेगेल न्हीद उठयल तो देवा न्हीद वंटिताना यो भोंच्या गेला हागेल न्हीद कायड्यान घेतले कायड्यान न्हीद हक्क मेळ्ळें पेस्ट्री बरो कटकोन जाला आतां सेलिब्रेशन टायम म्हळ्यार हिणें गुरुकृपा दाखोवन तिका कसन की जेवक आशिल्लें म्हाका सांगता हांव चमचम घेवन आयल्या पण हांव केन्नाय स्वीट खायना बट दिस इज द फर्स्ट टायम म्हाका इतल्या म्हयन्यान तूं म्हाका हे चमचम खावची क्रेविंग जाला सो लेट्स हॅव इट ओ हो 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 ओ वाव सुपर हें एक ना आशिल्लें तागेला तर हें मलाई हाडलें हां म्हळ्यार 5 पीस आमी म्हळ्ळें बट तातूंत भितर एक उणें आशिल्लें ताणें तें दिलें हे कसं न्ही मलाई सँडवीच वय तो सांगता आशिल्लो मलाई सँडवीच म्हाका त्या चड लायक येता मलाई सँडवीच तें म्हाका पानपळ आनी चटणी जशी दिसता तू आणि तुगेल पानपळ वय न रे बंगू पानपळ आणि चटणी न रे ओके गाइस चलो आता वीडियो हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमचो वीडियो पसंद आयलो प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राइब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस